हॅलो गोंयकारा, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरीसाचो 7वो भाग गोंयकाराचें इमोशन. गोंयकाराचें इमोशन म्हणल्यार कितें तर गोंयकाराची भावना, गोंयकाराचें अटॅचमेंट, गोंयकाराचें फिलींग, गोंयकाराचो मोग. आयज हे गोंयकाराच्या इमोशनाक वालोर ना, भावनेक आयज वालोर ना, रेस्पेद ना. आयज गोंयकाराची इमोशनां भावना आयज पांयपणां माडयतात. म्हणल्यार आमकां आयज गोंयकाराक वालोर ना, रेस्पेद ना, हें आमी गोंयकारांनी समजोवपाक जाय. जे गोंयकार म्हणून आमी मोठे वालोरान भोंवताले तो आयज वालोर उरलेलो ना. तो काबार जाता आनी फुडें तो सामकोच काबार जातलो. आमकां मनीस म्हणून सुद्दां व्हॅल्यू आसपाना, हें आयज गोंयकारांनी समजोवपाक जाय. तर आमची इमोशन जे आसा ते खंय आसा तर ह्या गोंयचे जमनीन आसा. गोंयचे गोंयकारपणान म्हळ्यार गोंयची संस्कृतीन आसा, गोंयच्या गोंयकारां भितर आसा. आनी हे गोंयचे जमनीन आसा म्हणल्यार कशें तर ही जी जमीन आसा जी आमच्या पुर्वजांनी शेकड्यांनी हजारांनी वर्सां काम करून एक तयार केल्ली आसा, की जेचे वयल्यान आमकां बरें खावपाक जेवपाक गावता, बरें क्वॉलिटी खावपाक जेवपाक, बरें उदक, सगळ्यांच्याक बरें उदक, तशें हांगसर बरें रावपाक जागे, भोंवपाक घुवपाक जागे, बरो निसर्ग हें करून दवरला. आमची देवदेवस्पणां, आमची संस्कृती म्हळ्यार आमची जीवन पद्दती ह्या गोंयकारपण करून दवरला. आमकां ह्या सगळ्या बद्दल एटॅचमेंट आसा, आमचे हे इमोशन आसा हेंचे बद्दल. पूण आयज हे आमचे जमनीक कांयच वालोर ना, रेस्पेद ना, हें आयज आमकां दिसून येता. तशेंच जे आमचे गोंयकारपण आसा, गोंयची संस्कृती आसा, आमची देवदेवस्पणां आसा, आयज तेकाय वालोर ना. तेजेरूय अन्याय जाता. हेजे बद्दल आमकां भरपूर एटॅचमेंट आहा. पूण आयज हे गोंयकारपणा बद्दल, गोंयची संस्कृती बद्दल, देवदेवस्पणा बद्दल, आमची जीवन पद्दती बद्दल आमकां भरपूर मोग आसा, एटॅचमेंट आसा. पूण तेजो आयज वालोर ना, रेस्पेद ना. तशेंच आमचे इमोशन जे आसा आमच्या गोंयकारां भितर आसा. जे आमचे भाव आसतले, घरचे आसतले, शेजारी आसतले, गांवचे आसतले, सयरे आसतले, सगळे गोंयकार आसतले. ते मागीर कोंकणी, क्रिस्तांव किंवा मैर जावं, कोणीय जावं, जे गोंयकार आसा, आमकां सगळे गोंयकारा बद्दल एटॅचमेंट आसा, मोग आसा. म्हणल्यार आयज आमचे खुबशे गोंयकार आसा. आमी आमच्या घरांनी सुद्दां आयज एक भावाक तरी बरें काम धंदो आसा, दुसरो भावाक कांय आसना. आमी बरे आसा, आमचे शेजारे बरे आसना, तेंचे लायफ सारके हेल्थ जाल्ले आसा. अशें आमच्या गांवांनी सगळे गोंयभर अशें जाल्लेलें आसा. आयज अर्द्यांक बरें करता, अर्द्यांक कांय ना. मग अर्द्यांचे भरपूर अत्याचार करता. ही कसली पद्दत आसा? हितून आमच्यो भावना दुखतात. आयज आमी जे आमच्या जमनीचेर अत्याचार जाता, आमच्या संस्कृतीचे अत्याचार जाता, अन्याय जाता, आमच्या गोंयकाराचेर जे अन्याय जाता, हे आमकां मनांतल्यान लागता. आमी कितें केलां? आयज आमी कितें करतात? आमच्यो भावना आमी मारतात. आमचें इमोशन जें आसा आमकां, आमचें काळीज सांगता, आमचें मन सांगता. जें कितें खंय जाता पळय न्हू, खंयची दोंगर कातरिता पळय न्हू, खंयची भाटां बेटां आमी खंय रावता पळय न्हू, थंय जें कितें जाता पळय न्हू, तें आमच्या मनाक पटना, काळजाक पटना. कारण आमी हे हितून आमी जगलेले आसा. हे आमचे सगळे जाणट्यांनी करून दवरले आसा. हे आमचें म्हणून आमकां खबर आसा. एका भाडकार कोणूय आसूं, मुणकार कोणूय आसूं, पूण आमी हांगसर सगळ्याक भोंवताले. आनी खंयचीय जमीन सुद्दां जर आहा ती भितरल्यान सगळी एटॅच आसता. एक इल्लोसो जमनीचो कुडक्याचेर कितें केलें म्हणून तेजो इफेक्ट सगळ्यांक जाता. आमकां हेजो एटॅचमेंट आसा हें पयलू सगळ्यांनी समजोवपाक जाय. जी सिस्टम आसा, जे लिडर आसा, हेणी समजोवपाक जाय हे गोंयचे जमनीचेर कसलोय अन्याय करपाचो कोणाक अधिकार ना. तशें गोंयचे संस्कृतीचेर अन्याय करपाचो कोणाक अधिकार ना. तशें गोंयकाराचेरूय अन्याय करपाचो कोणाक अधिकार ना. आयज जितके आमचे गोंयकाराचे जे अन्याय जाता, अर्दे गोंयकार जो अन्याय जाता, तेंचें जें जीवन काबार जाता, पिड्ड्यार जाता, हेजें दुखणें जें आसा तें आमच्या काळजाक मनाक लागता. आमी तें मारून जगतात. आयज आमची पद्दत अशी आसा, आमी सोरो पिवन आमी पार्टी एन्जॉय करता, एन्जॉय. पूण आमची भितरली जी दुखणी आसा ती फॉरगेट करता आमी, विसरतात आमी. मनोज परब सांगता, आमी गोंयकार म्हणल्यार मेल्ली मोडी. हय, आमी मेल्ली मोडी अशी जाल्ली आसा. हे तरेन आमी मेल्ली मोडी जाल्ली आसा. आमकां आमचे इमोशनाक, आमचे जे भावना आसा
ही कांयच वालोर ना. आयज आमचें जगणें हें कुत्र्याचें जनावरांचें जाल्लें आसा. जे गोंयकार म्हणून आमी छाती फुडोवन जे चलपाचे आशिल्ले, जो वालोर आशिल्लो तो आयज आमचो काबार केल्लो आसा. आमचे फॅमिली आसा, कुटुंब आसा, आमचें गांव आसा, आमचें हें गोंय आसा, आमची संस्कृती आसा, आमची जमीन आसा, ही आमची बेज आसा. हेजे वयल्यान आमी गोंयकार म्हणून वळखतात. हेजे वयल्यान आमकां संस्कार जाल्ले आसा. तेका जेन्ना वालोर दिता तेन्ना आमकां खऱ्यांनीच मोठो वालोर आसता. आनी हो वालोर आमी खूब फावटी आमी सांबाळचें पडटा. तो दुसरो बेश्टो हें करिना. हे जे आमकां ज्यो वालोराच्यो इमोशनल ज्यो गोश्टी आसात तांकां कांयच वायट जावपाक आमी दिवपाक जायना. तेन्नाच आमी खरे गोंयकार, कापस्तरीचे गोंयकार. जे आयज मराठे म्हणटा, एक मराठा लाख मराठा, किंवा जे पंजाबी लोक आसा तशीच आमी सुद्दां गोंयकार आसा. पूण आमी आमच्यो इमोशनाक इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. इमोशनां आमी राखपाक जाय. तेन्ना आमी वाग आसा, जसो मनोज परब जसो वाग आसा तो भियेनासतना जसो उलयता, कारण तेका आपल्या इमोशना बद्दल वालोर आसा. तशें आमी गोंयकारांनी आयज सगळ्यांनी एकठांय जावन जी आमची गोंयकाराची जी इमोशनां आसा, ज्यो भावना आसा, जे आमच्या जमनीन आसा, आमच्या संस्कृतीन आसा, आमच्या देवदेवस्पणान म्हळ्यार गोंयकारपणान आसा, आमच्या लोकां भितर आसा, त्यो आमी राखपाक जाय. आमी हे सगळे गोश्टीक वालोर दिवपाक जाय. आनी जे कोण आमचे वालोर काबार करूंक सोदता, जो रेस्पेद ह्यो भाव आमची इमोशनां काबार करूंक सोदता, मारूंक सोदता इमोशनली, तांकां आमी आयज धडो शिकोवपाची गरज आसा. हे जे आयज आमचे लिडर आसतले, हे पंचायत मेंबर आसतले, कावन्सिलर आसतले सिटीचे, किंवा हे लिडर आसतले, तेंची बेज कितें आसा? आमी गोंयकार आसा. कोण निवडून हाडटा हांकां? आमी हाडटा. हे आमी आसा म्हणून हे निवडून येता. हेंची आपुरबाय कोण करता? आमी करतात. हेंची वडीक आमकां आसता. आमकां खबर ना हे आमचे विरोधान वागतात म्हणून. आमी खूब फावटी आमचें मन मानिना. इतको मोग आमी खूब थोडे लोकां कडेन करतात. तेणी इल्लेशें हेल्प करीत जाल्यार आमकां खूब व्हडलें हें करतात. अरे हांगसर लोकशाही आहा, लोकांचें राज्य आहा. राज्य हें लोकांचें कोणाचें पर्सनल न्हू. लोकांक जाय तशें चलपाक जाय. लोकांक लागून लोकांचें राज्य लोकांनी केलां, लोकांक लागून हें समजोयात. आनी लोकांनी समजना जाल्यार लोकांनी हें समजोवपाची गरज आसा. ही सिस्टम आमकां लागून चलोंक जाय, आनी सिस्टम आमकां लागून कशी चलतली हें आमी पळोवपाक जाय. आयज गोंयकाराचेर सगळो अन्याय जाता. जें कॉन्स्टिट्यूशन आहा तें फॉलो जायना. कायदे आहा ते गोंयकाराक लागता. ना कायदे सुद्दां लागना. कायदे भायर आयज गोंयकाराचेर अन्याय जाता. हें आमी गोंयकारांनी पळोवपाक जाय. हे जे लोक आसा, जे आमचे लिडर आसा, ते अशें स्वप्न पळयता आसतले अशें म्हाका दिसता. कारण तांकां गोंय काबार करून ते भायर वचून खंय तरी रावतले. अरे तुमी इतके जे आमचे जाणट्यांनी शेकड्यांनी हजारांनी वर्सांनी करून दवरलां, आमची देवस्पण आमचे सगळे जे करून दवरलां, कल्चर हे सगळे आमचे करून दवरलां, ते तुमी काबार करून खंय म्हणून वयतले? आनी खंय तुमी गेले जाल्यार खंय कशें जगतले? तुमकां कोणी मारले, तुमचे कोणी चोरले जाल्यार तुमकां कांयच तांकां कोणाक पाप आसपाचें ना. हें समजयात. हें पुण्यच आसतलें. आनी तुमी गोंयकार ना जाल्यार गोंयकार नासतना तुमकां दुसरे तुमचे कोण तुमकां निवडून हाडटले काय तुमकां सांबाळटले, तुमचे आसा ते सगळे चोरून खातले. तुमी कितको पयशे जोडात, तुमची बायल चेडवांक सगळ्यांक चोरतले. हें समजयात. आनी गोंयकारांनी आमी सारकें समजोवपाची गरज आसा. आयज आमी देव धर्म व्हडले जे आमचे स्वतंत्र सैनीक किंवा आमचे जे पुर्वज जे आमचे सगळे देशाचे व्हडले व्हडले शूरवीर जावन गेले, तेंच्यो आमी सगळ्यो गोश्टी आयकतात, उलयतात, पूण तांकां आमी फॉलो करिना. कांय फायदो ना. आमी मनीस न्हू. आयज आमी जनावरांचें जगणें जगतात. जर मनीस आसा जाल्यार आयज किंवा आमकां हे सगळ्यांचो तरी आमच्या पुर्वजांचो तरी आमकां थोडो तरी अभिमान आसा, तेंची तरी आमी गोश्टी आयकतात, जाल्यार आयज आमी आमचो मान रेस्पेद राखपाक फुडें येवपाक जाय. तेन्नाच आमी खरे गोंयकार आसा. हो आशिल्लो गोंय जमनीचो वालोर. हेजो हो 7वो भाग. जर हो तुमकां आवडलो जाल्यार तो लायक करात, शेअर करात. देव बरें करूं.